हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त मजेत अशी. तर नी जस्ट हांव रेडी जाला मार्केटान वचपा खातीर. तर सामकी गडबड हा. ॲक्च्युली नी म्हाजो मार्केटान वचपाचो कांयच प्लॅन नाशिल्लो. हेका एक मार्केटान काम आसा, तो मार्केटान न्ही त्या सायडीच्यान काम आसा, तर हो वचपाचो आशिल्लो. आणि हांवें कितें म्हणलें, मार्केटान वताच न्ही तूं जाल्यार नुस्तें बी सोमतें थंयच्यानच घेवन यो, कित्याक हांगासर चड ऑप्शन मेळना न्ही अशें म्हणून. तर हो म्हाज्या फाटी लागला आतां की तूं यो म्हणून. आनी हांव म्हाज्या रांदपाच्या तयारेक आशिल्लें. म्हटल्यार हो नुस्तें हाडटलो न्ही, सो सय बी कातून मिरसांग बी काडून दवरतलें. मागीर हो नुस्तें कितें हाडटा तें पळोवन मिरसांग वाटची अशें म्हणून. तर हो म्हाज्या फाटी लागलो, तूं यो, मागीर थंयच्यान आपल्याक फोन करपा पडटा, मागीर तूं हें नाका तें नाका म्हणटा, त्या परस तूंच यो, तूंच पळय आनी तूंच घे तुका जाय तसलें नुस्तें अशें म्हणून फाटीक लागला. तर बेगीन शावर बी घेतलो, केंस धुवपाचे आशिल्ले आयज. तर मागीर लेट जातकीर केंस सुकना न्ही तेका लागून. तर बेगीन न्हावलें, शावर बी घेतलें, देवाचें बी केलें, आनी देवाची पुजा बी केल्ली. हांव फक्त पांय बिये पडलें आनी रेडी जालें आतां वचपा खातीर. हो भायर वचून रेडी जावन आसा. तर हांव रेडी जाला. तर म्हटलें लेट जाता खरो, पयलीं म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया, कित्याक की मागीर एकदां जर व्हिडिओ तसो तुरलो न्ही मागीर तसोच उरता व्हिडिओ स्टार्ट करपाचो. सो तेका लागून म्हटलें पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. तर सोमतेच न्ही म्हाका टेलरा फुड्यांक बी म्हाजें काम आसा. एक साडी न्ही म्हाका फॉल बिडींग करपाक दिवपाक जाय आशिल्ली. सो ती कित्याक ती तुमकां हांव मागीर सांगता, कित्याक जाय, केन्ना कितें फंक्शन, कशें कितें आसा तें तुमकां मागीर सांगता. आतां सांगपाक भलो म्हाका सांडून वयतलो नुस्तें हाडपाक, तेका लागून. सो म्हटलें सोमती ती साडी बी दिवन जातलें, नुस्तें बी घेवन जातलें, म्हाजें बी काम जातलें न्ही, नाल्यार सांजचें परत वचपाक पडटा आशिल्लें अशें म्हणून. तर चलात रेडी जाल्लें आसा. फॅन बंद केला न्ही, केंस सोडला, म्हाका गरमी जाता. तर वता, भायर सरले आमी, वता आनी मार्केटान पावतकीर मेळटा तुमकां डायरेक्टली. तर न्ही जस्ट घराकडे पावले आमी आनीक टायम न्ही 12:15 सुमार जावपाक येयली, 12 जावन गेली. नुस्तें घेवन येयली आनीक तुमी म्हणटले आतां नुस्तें घेवन येयली, मातसो इतलोसो क्लीप आमच्या खातीर काय म्हणून. तर हय, कित्याक की पावस न्ही भरपूर पडटालो, वयतना लागलेलो पळय पावस. आतां आमी घरा कडेन पावो पसून पावस पडत आशिल्लो, वयतना तर भरपूर पावस लागलो मोठो सारको. आतां आमी घरा कडेन पावतकीर पावस जो आसा पळय तो थांबला. भरपूर पावस सारको, म्हाजी तिकळी सुद्दां पडली पावसान. तर बायक घेवन गेल्ली न्ही आमी. आनीक मार्केटान कितें वतली अशी हें घेवन, कार घेवन म्हणून बायकान हेका म्हटल्यार बायकूच घेवन, बरो पावस बी पडटा न्ही अशें म्हणून. मज्जा येयली सारकी पावसाक, बरें दिसलें. आनीक भिजलें. आतां पावसाक बायक घेवन वचप म्हळ्यार भिजतात न्ही, तर रेनकोट आशिल्लें बट भिजली मातशी. आतां हाडलें नुस्तें. आनी नुस्तें न्ही हांवें सदाशिवगड मार्केटान घेवना, ती भायर वाटेर जे बसता पळय तेंचे कडेन घेतलें. मार्केटान गेल्ली आमी, बट नुस्तें जें आसा पळय तें तितलें बरें नाशिल्लें. सो हो म्हणपाक लागलो आनी कडेन तुका दाखयता अशें म्हणून, वाटेर थंय बसता सो तेंचे कडेन घेवया. तर म्हटलें हांव पळोवया अशें म्हणून. मागीर थंय घेतली, बरें मेळ्ळें नुस्तें आमकां. आमी न्ही आयज बांगडे आनी कुल्ल्यो हाडले, दाखयता तुमकां. आनी आयज खूब दिसान हें रडटा सारकें बसून थंय. काल बी येवकूच नाशिल्लें, आपोवन हाडलेलें जबरदस्ती तेंगे सकून उलो मारून. आनी पळय आसा. पयलीं न्ही नुस्तें पळोवन घेयात. वयर काड मरे, नुस्तेकार येयला पळय. हां पळोवया, नुस्तेकार आयला. पळय ह्यो कुल्ल्यो हाडल्या आमी. हां जिते आसा त्यो हालता त्यो. तर कितले आसा रे, 8 काय 9? 9 आसा. हे 200 रुपयांक आनी हे 200 रुपयाचे बांगडे. बरे आसा बांगडे न्ही रे. 5 आसा, फ्रेश आसा नुस्तें. आनी सुंगटां बी आशिल्ली, हो नाका म्हणपा लागलो. हो नाका म्हणपा लागलो सुंगटां बी, कित्याक फाल्यां परत शेनवार न्ही आमचो अशें म्हणून. तर आतां मिरसांग काडलेली आसा, पळोवया बांगड्याचें हुमण करतलें आनी हेंचें कितें करपाचें तें. नाजाल्यार हेंचें कितें करपाचें न्हय, बांगडे जे आसा पळय ते फ्राय करपाचे. आनी हेजो जीव वता हांगा नुस्त्याचो वास न्ही. कितें गो इतली बुरशी जालो पळय, सगळं मातयेन बितयांक लायता, पावसा भिजता कितें करता आपणा बसून. राव दिता. सो उजरायता म्हटल्यार हांव मिरसांग वाडटा, आदन बी करता. ओके. आनी 12 जावन गेली न्ही, सो सडसडीत आतां रांदपाक जाय. मागीर परत हो वचपाचो, हेका काम आसा खंय. आतां एक काम करून येयला आनी आतां परत वचपाचो. हेर पॅन पडलें. आनी बेगी रांदून घेता.
आनी मागीर मेळटा तुमकां रांदता बिनता आनी हेका पयलीं एक नुस्तें उतरवपाचें आनी हेका पयलीं घालपाचें नाजाल्यार तोंड बंद जावचें ना थारो घेवचो ना सगळें केलें पावडर केलो इवन तिकळी सुद्दां गेली लिपस्टीक वचूं ना लिपस्टीक तशी लायिल्ली तशी हांवें कितें रे तिकळी केली पावडर केलो सगळें केलें लिपस्टीक तशीच आहा वॉटरप्रूफ जुडियोची आयज लायिल्ली हांवें तर खूब जाणांनी म्हाका म्हटलेलें की तूं हेच्या कितें कॉस्मेटिक्स हाडल्या पळय न्हू तेजे आमकां रिव्यू दिया यूज करून म्हणून तर जालें सगळें यूज केलें हांवें इवन लिपस्टीक सुद्दां आयज यूज केली मागीर तुमकां सांजचें मागीर सांगता रिव्यू सगळ्यांचो कसो कितें तो कितें बरें न्ही कितें तुमी घेवपाक शकता कितें घेवपाक शकना सगळें सांगता मागीर सो पयलीं रांदून घेता मागीर मेळटा आनी आमचें हांगासर जेवण जें आसा पळय न्हू तें चालू आसा मेन म्हटल्यार हांगासर शीत करपाक दवरलां हांवें आनी हें हुमण आनी हांगासर कुल्ल्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो स्टीम करपाचे नुस्तें भाजपाचें आनी खूब दिसान नुस्तें म्हणटकीर आयज खूब तरेचे आयटम जे आसा पळय न्हू ते करता शीत करपाक दवरलां कुल्ल्याचें हुमण करता एक्चुअली न्ही मसाल्याचे करतात पळय कुल्ल्याचे बरें टेस्टी जाता आयज न्ही हांवें बेश्टें हुमण जे आमी करता पळय न्हू कडी जेका आमी म्हणटा तें करता कुल्ल्याचें आनी बांगडे भाजतले आनी कुल्ल्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो स्टीम करून घेता खूब दिसान खाता न्ही म्हणटकीर खूब तरेचे आयटम आनी आचारी पेज करतलें हांव आयज म्हणल्यार मातसो टँगी असो ओनियन आसता पळय न्हू तो रॉ ओनियन टँगी असो तर स्टीम कशो करता पळय न्ही कुल्ल्यो त्यो दाखयता तुमकां कित्याक की लास्ट टायम न्ही एकदां हांवें केल्ल्योच दाखयल्यो की हांवें अशें केल्या म्हणून तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केलें की तूं कश्यो स्टीम करता तें दाखय अशें म्हणून तर कांयच व्हडलोसो प्रोसेस ना दाखयता तुमकां तें की कशें करता तें तर न्ही हांवें हांगासर स्टीम क्रॅप करपा खातीर न्ही ह्यो कुल्ल्यो घेतल्या हांगासर तुमी पळोवपाक शकता 3 आसात कुल्ल्यो तर न्ही हेंकां अशें पांया काडपाचें हें काडपाचें कांयच गरज ना जशें आसा पळय न्ही ते तश्योच न्ही धुवन घेवपाच्यो बऱ्यो न्ही उदकान हे 4-5 खेपी उदक घालून न्ही क्लीन करून घेतल्या आतां हांगासर बऱ्यो निवळ करून घेतल्या आनी ह्यो न्ही आतां एका आयदनान अशें बरें खोल अशा आयदनाक न्ही आमकां ह्यो घालून घेवपाक जाय तर हांवें न्ही हें म्हाजें व्हडलें लोकणें जें आसा पळय न्हू तितून घालून घेतलां सगळ्यात पयलीं न्ही हेका एक अर्दो चमचो सुमार मीठ घालून घेता नेक्स्ट हांवें हांगासर घेतल्या एक 4-5 सोलां ही भिंडाची सोलां कोकम जाका आमी म्हणटा पळय न्हू ती नेक्स्ट ही हांगासर ग्रीन चिली 2 ग्रीन चिली न्ही हांवें अशें करून मदल्यान कट करून घेतल्यात तेच्या भायर हांगासर 5-6 लसणुच्यो पाकळ्यो घेतल्या हें सगळें हितून घालून घेता आनी हो न्ही हांगासर 1/4 स्पून सुमार हळदीचो पावडर जो आसा पळय तो घातला आतां न्ही हेचेर आमी थोडेशें उदक जें आसा पळय न्हू तें घालून घेवया तर हे न्ही हांवें हांगासर 2 मुठी उदक घालून घेतला चड घालपाची गरज ना कित्याक की कुल्ल्यो ज्यो आसा पळय ते उदक सोडटात तेंचें रोखडेंच उदक जाता ताका लागून 2च मुठी हांवें हांगासर उदक घालून घेतलां आतां न्ही आमी हें गच धापून घेवया गॅसाची फ्लेम एकदम बारीक दवरून न्ही हे आमकां आतां एक 7 ते 8 मिनटां खातीर स्टीम करून घेवपाक जाय तेचेर तेल घालया आनी नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें भाजून घेता तर हे पळयात हांगासर न्ही टायम जाल्लो आसा 7 ते 8 मिनटां सुमार अरे वा 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 कलर पळयात हेचो क्रॅप ज्यो आसा पळय स्टीम केल्ल्यो रेडी जाल्ल्यो आसा हांकां कांयच करपाची गरज ना अशेंच आमी आतां काडून खावपाच्यो पळयात वास घेता हें चडलो खंय ताका तकले नाकार मारलो बरो वास सारको नुस्तें बी फ्राय जाल्लें आसा बांगडे आनी ही म्हाजी फेवरेट हांगासर पळयात पळोवपाकच घेतले यम्मी अशें दिसता न्ही टॅम्पटींग सारक्यो हांव एक्चुली अशें कुल्ल्याचे बी अशें व्हडले अशें फॅन अशें न्ही स्टील आयज आमगे जेवणाक कुल्ल्याचें हुमण शीत कुल्ल्यो स्टीम केल्ल्यो नुस्तें फ्राय आनी आचारी पेज आनी हो हांगासर जेवपी चल बरें हा सगळे कुल्ले काडून म्हागे ताटां घातल्या पळय कसलो तो आनी हेजेर आक्रमण करतलो आतां तर टायम पळयात 1:30 जालें जेवन घेता आमी मेळटा तुमकां मागीर भूक लागली हेका बी आनी म्हाका बी पावसाक भायर भोंवली की चडच भूक लागता न्ही ताका लागून चला जेवन घेता तर जेवन खावन
परत आम्ही भायर सरली. सकाळी त्या सायडीच्यान गेल्ली मार्केटांक सदाशिवगड कारवार सायडीच्यान आणि आता वता काणकोण. म्हाका न्ही एक्चुअली ह्या म्हयन्याची ग्रोसरी शॉपिंग करपाक जाय आशिल्ली. आयज कितली रे 12 काय 13 तारीख कितली तारीख 12 तारीख. ह्या म्हयन्याक ग्रोसरी शॉपिंग जी आसा पळय ती केलीच नाशिल्ली. गोवा बागायदारान वचूच नाशिल्लें. तरी आयज या म्हटलें हो वचपाचोच आशिल्लो. तशें की तुमकां हांवें सकाळीं सांगलें पळय एका वचपाक जाय म्हणलें. दनपारां म्हटलेली तुमकां हांवें जून वतलो म्हणून. तर म्हटलें पावसाक लागून हो कार घेवन वतालो तर हांव बी येता म्हटलें म्हाजेंय काम जातलें न्ही अशें म्हणून. खूब दीस जाले वचूच ना. या खरंच आसा पावच ना. आणि फाल्यां बीन ना. फाल्यां बीन सामकी बिजी आमी दोगांय रे. फाल्यां हो सामको बिजी सामको म्हणला तशें ना. तर फाल्यां बी बिजी आमी. आनीक संडेक बागायदार जे आसा पळय ते पण. ताका लागून म्हटलें चल आयजूच या मागीर फाल्यां म्हणून फाल्यारूच पडटा तें अशें म्हणून. ताका लागून भायर सरल्या वचपाक. तर भायर सरतना असलो पावस लागलो आना विचारू नाका. असलो पावस आमकां मुखाल्ले दिसनाशिल्लो. लोक न्ही गाडयो बी सगळ्यो सायडीन म्हळ्यार सायडीन दवरून पार्किंग मारून उबे आशिल्ले. कार बायकवाले सोडूच कारवाले सुद्दां इतले सगळे धुंवरी न्हू रे. धबे जाल्ले सारके वारो आनी पावस कसलो. आतां बी बाबा परत आयलो पावस. तर पावस आयलो की ना कितें जाता बॅकग्रावंडान न्ही पावसाचो आवाज येता. हांव उलयता तो आवाज येत ना. फरफर फरफर जायत रावता ताका लागून. तर वता आतां गोवा बागायदारान. थंय पावले की मागीर मेळटा. कितें आयज बागायदारांनी व्हडलीशी गर्दी ना. तरी पळोवया. पीठ पयलीं म्हणल्यार पीठ जाय. गोड जाय सगळें. बारीक उजवाती ते बारीक रे देवळां बी व्हरपाक. पॅकेट्स हे आमी घेतले सेट न्ही. ते 10 रुपयाचे बी पॅकेट्स बॉक्स कशें. देवाचें सामान मातशें भरपूर येयलां. आतां श्रावण लागीं पावलो न्ही. मे बी ताका लागून आसतलें. डेली उदक पिवपाक बी बरें. 275 रुपीज. म्हाका न्ही असले एक दुपाणे घेवपाक जाय. हांव म्हणटा मातयेचे घेवया म्हण. हांवें असले घेवया म्हणटा बरी उरता न्ही अशें. 335 रुपीज. पळोवया हो कितें म्हणटा तो. म्हाजे कडेन न्ही स्टिलाचे आसा. असले जाय आशिल्ले म्हाका. आणि ही ताटां जी हांवें हळदी कुकुमाक वाटलेली पळय न्ही ती ताटां म्हटल्यार कितें मिनी परात. हय हांवें हळदी कुकुमा वाटलेली तसली. हळदी कुकुमा वाटलेली पळय हांवें. रिस्टॉक जाल्या परत. सेम रेट आसा. गोवा बागायदारांक जे कितें सामान घेवपाचें आसलेलें पळय न्हू तें घेतलें. आतां जे सामान घेवपाचें आशिल्लें म्हटल्यार जें कितें म्हाका याद आशिल्लें तें एक्चुअली जालें कितें जाणा हांवें लिस्ट काडून दवरलेलें. हांव एवरी टायम लिस्ट काडून दवरता म्हयन्याक जें कितें सामान जाय पळय न्हू तें. म्हटल्यार नॉर्मल जशी आमी कशी लिस्ट काडटात तशें करून लिस्ट काडून दवरलेलें. जें कितें म्हाका घेवपाक जाय जें कितें सामान सोंपलां जें कितें कमी आहा तें अकॉर्डिंग. बट लिस्ट हांव हाडपाक विसरलें ना. तेजो फोटो काडून हाडला ना तें घेवन येयला पेपर तो. विसरलें गडबडीक उदक येवपाच्या टायमार. आनीक आतां जें कितें याद आशिल्लें पळय न्हू तें सामान घेतलां. आनी अशें ना न्ही की बाबा ना आतां घेवना जाल्यार मागीर परत ऑप्शन ना अशें ना न्ही. म्हणल्यार अशें
आतां कितें जाय आशिल्लें लिस्टार आशिल्लें हांवें घेवना जाल्यार मागीर परत केन्ना बागायदारा मदीं येवन घेवपाक जाता नाल्यार खंयय सान व्हरपाक जाता न्ही 1-2 आयटम आसा जाल्यार सो जशें म्हाका याद आशिल्लें तशें सगळें घेतलां आनी आतां न्ही आमकां मार्केटान काम आसा हेका थोडेशें काम आसा आनी आनीक मेजर काम आसा तें काम करतली आनी मागीर हांगच्यान वचपाक भायर सरतली मागीर हांगच्यान वचपाक भायर सरता पळय न्हू तेन्ना मेळटा मागीर तुमकां बरें दिसता सो आमी न्ही आतां काणकोण आसा मातशें न्ही हांगासर येयल्ली पळय झाकता खबऱ्यो तर मार्केटान आयिल्ली न्ही बागायदारान बी गेली सगळें केलें आनी हांगासर मातशें येयल्ली ग्लासीस पळोवपाक जाय आशिल्ले सो ते पळोवपाक गेली ते पळयता आनी आमी भायर सरला तेन्ना असलो पावस आशिल्लो आनी आतां पळय वत येयला भायर सारकें तर जालें जें कितें काम आशिल्लें पळय तें जालें आतां हेजें एक कितें मातशें काम आसा खंय तें काम करता आनी मागीर हांगच्यान भायर सरतली ऑलरेडी न्ही 5:30 जाल्यां आनी म्हाका टेलरा फुडें वचपाक जाय आनी तुमकां हांव सकाळच्यान सांगता की कित्याक लागून तें मागीर सांगता म्हणून 2-3दां सांगलें तुमकां की मागीर सांगता म्हणून बट सांगप जालेंच ना आतां गाडयेन बसलें की सांगता हांगसर खूब लोक आसा आनी लोक सगळो म्हाका पळयतलो हें आनी कितें उलयता काय म्हणून तेका लागून सांगता तुमकां की कित्याक लागून ते सकाळी टेलरा कडेन गेल्ले न्ही साडी दिवन येयला आतां ती कलेक्ट करपाक वचपाक जाय सो मेळटा हेजें जालें की हेका एक कितें काम आसता पळय तें काम करून हेका जालें आमचें काम 5:45 जालीं आनी आमी आतां घरा वचपाक भायर सरल्या घरा म्हणल्यार पयलीं न्ही म्हाका टेलरा फुडें वचपाक जाय सदाशिव कडल्यान साडी हांवें दिल्या बील न्ही बिडींग आनी फॉल लावपाक बिलींग करपाक जी बी हें जावपाक लागली लडबडपाक भूक लागली दिसता जी आलटी पलटी कशी भोंवता ना रे भूक लागूना साडी न्ही हांवें दिल्या फॉल बेडिंगा खातीर सो ती कलेक्ट करपाक जाय आतां कित्याक काय म्हणटली तुमी सगळीं जाणां सकाळच्यान हेंच सांगता फाल्यां खंय वचपाची फाल्यां खंय वचपाचें सांगना म्हणून तर आमी फाल्यां वचपाची लग्नाक आतां तुमी म्हणटले लग्नाचो सिजन अजून काबार जावना का म्हणून ना अजून हें जावना न्ही एकादस जावना न्ही एकादस जातकीर लग्न बंद जाता जावपाची तर आमकां एक फाल्यां लग्न आसा एटेंड करपाचें मेजर लग्न सारकें मेन भाऊले फ्रेंडालें लग्न फाल्यां थँक्यू कितें तुका कॉंग्रॅच्युलेशन थोडी ना म्हटलां तर हे केलें फ्रेंडा आमगे कॅटेगरी येता हय तो बॅचलर आसा कुणाचो मॅरिडा भितर येता तर लग्न आसा फाल्यां एक एटेंड करपाक हे केलें फ्रेंडा लग्न जे कोण म्हाज्या इन एंड अराउंड रावता पळय न्ही तांकां खबर आसतलें की हांव कोणाच्या लग्ना बद्दल उलयता तें खबर ना न्ही जाल्यार तुमकां फाल्यां कळटलें कोणालें लग्न तें हेजे फ्रेंड आसा एक आमच्या ते सायडीचो आमच्या वाड्या वयलो न्ही दुसऱ्या वाड्या वयलो ते फ्रेंडालें लग्न आयज तर फाल्यां आयज हळद तेच लग्नाची घाई गडबडी म्हळ्यार एक्चुली आमकां खबर आशिल्लें लग्न आसा तें बीन तेणें आमकां केन्ना सांगलें रे जानेवारीक हय अभया लग्ना कडेन तेन्ना तुका डिस्क्लोज केल्लें न्ही तेणें तर जानेवारी साकून न्ही आमी तेगे लग्नाची वेट करतालीं सो फायनली ते लग्नाचें इन्विटेशन आयज येवना खूब दीस जाले पयलीं सांगलें आमकां तर पर्सनल इन्विटेशन आसा आमकां एक्चुली न्ही हळडीक वचपाचें अशें आशिल्लें भाव आनी हो वचपाचो आमचें डिसायडेड आशिल्लें बट पावस असो पडपाक लागलो जेन्ना आमी मार्केटासून येयले पळय न्ही सो तेन्ना मागीर रांदून बिनून हांव वचपाचें आशिल्लें बट पावस असो की साडी न्हेसप कितें करप भायर सरप कांयच कळना जालें आनी ते पावस थांबतलो आनी वयतली पावस थांबतलो आनी वयतली अशें जालें मागीर वचप जालेंच ना आनी आमच्या गोंयान बी कशें आतां सांजचें सुद्दां गेले जाल्यार कपला लावपाक मेळटा हांगासर तशें आसना हांगासर दंपार म्हणल्यार जो कपलाक लावपाचो प्रोग्राम आसा पळय न्हू तो क्लोज जाता सो ताका लागून आतां हांव आनी वचना होच वतलो वचून मागीर सांजचो येतलो आनी हांव मागीर सोमतेच फाल्यां लग्नाक वयतलें आनी कोणाचें लग्न तें तुमकां हांव फाल्यां दाखयता सामकें सोमतेच फोटो बिटो दाखयता तर आतां वता आनी मेळटा तुमकां मागीर आतां सदाशिव गड्यार बसून सगळें कलेक्ट बिलेक्ट करता तर न्ही आमी उदोळ पावली घरा च्या केली च्या बी पिली आनी एकदां मागीर अशें मोबायलाक हात लायले की टायम खंय वयता कळत ना 1-2 व्हिडियोज पळयता म्हळ्यार अर्दवर अशेंच गेले पळयलेच ना तर म्हटलें चला आतां काळोख जाला हो वात लावपाक गेला तर व्हिडिओ जो आसा तो पयलीं एंड करया अशें म्हटलें मागीर एकदां भितर गेलें न्ही आतां तें सामान बिमान काडपाक मागीर यादूच उरपाना अशें म्हणून मागीर तें सामान बिमान काडटा म्हळ्यार मागीर परत जेवपाची तयारी फाल्यांची तयारी अशी करून
तर चलात हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी सांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. आनी फाल्यांचो व्हिडिओ तरी इंट्रस्टींग आसतलोच कित्याक लागून ते तुमकां खबरच आसा. मेळ्या फाल्यांच्या व्हिडिओक. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाकात. नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चलात मेळ्या फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.